Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. गोंयभर ग्रामसभा दर्यादेगेर आनी गावात खंयच्याच रशियन भाशेंतले बोर्ड नाकात मोर्जे ग्रामसभेत थळाव्यांनी विशय काढलो. आमचो सरकार इतको सक्षम आसा की तेंच्यांनी तेंचे ते मिसअंडरस्टँडींग जे कितें आसा ते तेंचे क्लियर करचे. जर तांकां कोणाक पर्सनली दिसता की खरेंच बाबा ऑब्जेक्शन आसा अशें न्हू की बाबा हांव त्या भागाचो प्रतिनिधी पार्किंगेच्या विशयार, सो हांव मागता की तेंच्यांनी दोगांयनी बसून एक कितें चर्चा करची आनी जेन्युअन जे सोल्युशन आसा तें करचें आनी लिगल पद्दतीन करचें. सर आमी आतां ग्रामसभा जाली, आतां ग्रामसभेकूय आमी आन्सर केला. आमी बाय ट्युजडे म्हटल्यार आमी रशियन बोर्डाचे जेंचे कोणाचे रशियन बोर्ड आसा पळय आमचे सुपरवायझराक धाडून आमी सर्वे करता आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटा आनी ते आमी सोमते तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेज्या प्रॉपर्टीन आसले सुद्दां जाल्यार वी हॅव टू गीव नोटीस. सो नोटीस दिवन तांकां आमी ते बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश, हिंदी, मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें. कारण आमी ज्या देशांत रावतात त्या देशान आयज आमचो अभिमान आसा. कारण ज्या देशान ट्युरिस्ट येता म्हणून आमचो ब्रेड मोर्जेचो स्पेशली ब्रेड एंड बटर जाता. आयज ओवर कायंड ऑफ सिच्युएशन आसा. पूण जेन्ना इंडियेच्या बद्दल अभिमान आसता तेन्ना आमी तांकां सगळे सिकमस्टन्सीस फेस करपाचो आमकां हें आसपाक जाय. साश्टीच्या कामुर्ले प्रदूषण परप्रांतीयांचे विशय मुखार आयले. First thing was we discussed regarding the migrants. There were applications saying like there are a lot of migrants staying in our village. So what action has been taken against them? We already made an application to the police as well. And last 2 to 3 months before we had done a survey regarding like where they are staying, regarding the owner, survey with the owner and the migrants as well. डायरेक्ट पंचायतीन एक सर्क्युलर येयलो आहा जे रोड सायड जी कंपाउंडा वायर जी झाड रोयलो हांवें ती मातशी म्हणून. सो बेस्ड ऑन दॅट एन ग्रामसभाचे रेजुलेशनाचेर आमी लोकांक नोटीस सर्व केल्या की तुमी झाडां काडची सो दॅट फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावचें म्हणून. न्हावेले ग्रामसभेत सरपंच गैरहजर, उपसरपंच ग्रामसभा चेअर करता म्हूण थळाव्यांचो विरोध, ग्रामसभा फुडें धुकल्ली. चार्ज दिली डेप्युटी सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंच वॉज द प्रिसायडींग ऑफिसर प्रिसायडींग द ग्रामसभा मिटींग. अकस्मात 4-5 जाणांक पोस्टपोन कर म्हणली म्हणून मिटींग पोस्टपोन केल्या विदाउट सायटींग एक्ट. आतां ही ग्रामसभा इज फंक्शनल अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट. सो हे एक्टा प्रमाणे अंडर वीच सेक्शन सब सेक्शन ही पोस्टपोन करूं जाता, कांयच अनावन्स करूंक ना ना म्हूण सांगूंक ना. सो म्हाका दिसता देट इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ दीस गोवा पंचायत राज एक्ट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.